आता खबर विस्तारान. मोलेम मळपण हरिजन वाड्यार अजूनही लोक हालाकीचे जीवन जगतात. हांगा सारको रस्तोय ना खांब्यार लायटी. पायपलायन नाशिल्ल्यान अजूनही लोक बांयच्या उदकाचेर जिवीत सारता. भुरगीं स्कुलाक वयता मात स्कुलाच्यो बसी हांगा येनात. अर्द वराची वाट चलून भुरग्यांक स्कुलाक वचचें पडटा. सरकार येतात वतात मात तांकां दर वेळा मेळटा ती फक्त पोकळ आश्वासनां आनी पळोवंक गेल्यार कांयच ना. केंद्र सरकाराची तशेंच बाल रथाच्या योजनेची ह्या लोकांनी फक्त आयकलां. हे लोक अजूनही चुट्टाच्या खोपींनी रावतात. ह्या वाड्यार पळयल्यार गोंय विकासा कडेन पावलां मारता अशें दिसना. पळयात मळपणच्यान आरडेक्स गोवा खातीर निलेश परवाराचो खासा रिपोर्ट. कितले शिकता तू? 7th खंयच्या स्कुलान शिकता तू? परब स्कूल. हांगाल्यान कितले पयस आसा? कितलो टायम लागता बियो? म्हटल्या 15 मिनटं अर्ध्या वर तरी लागता. आनी गाडी बी आतां बस येता हांगा तुमकां भुरगीं स्कॉलाची व्हरपाक बी? बस येता पण महिन्याच्या म्हयन्याक 50 घेता. आनी मागीर तुमी ते 50 रुपया बी घरातली कशी कितें एडजस्ट करता? पण आमचे कोण वचना सांगपा अशें की 50 रुपया दिता पण तूं हांगा भितर बसाडा. पूण भितर बस येना. हां फुडल्या टिट्यारूच येता. हां तुमच्या वाड्यार बस येना. कितलो टायम लागता हांगाल्यान त्या टिट्यार वचपाक? वचून अर्ध्या वर. अर्दें वर लागता. डेली तुमी अर्दें वर चलत वयता. फाटीन अशें तुमकां कोण मेळपाक बी येयल्ले की दिता बी म्हणून सांगलेले बी कितें? सांगलेलं पण टॉयलेट बी दिता म्हणून सांगलेले आणि स्कूल बस दिता म्हणून सांगलेले. फक्त तुम्ही पैसे काढून पेट्रोल बी घाला. पण अजून तेंच्यांनी दिवं काय ते परतून येवंक ना. तेन्ना एकदांच येयल्ले फकत तुमकां विचारपाक? हो अजून येवकच ना मागीर ना येवंक ना. आतां कितले म्हयने जाले आसतले ते येयल्ले? म्हटले माहीत जातले 6 महिने द्यायचे. 6 म्हयने उपरांत येवकूच ना ते? ना. मी 7th मग तुम्ही म्हणजे स्टडी बी कशी कितें करता? स्टडी अशी काळोखानच ते दिव्याचे कितलो टाइम करता ते? 8 वरलेले असे 10 उठता. हें करता आमचो हरिजन वाडो. आमचें कितें आहा, आमच्या घरान अजिबात लायट ना. भुरगे पळोवपाक अभ्यास केला 10वी 7वी 8वी शिकता. सद्याक स्टडी चालू आहा, शिकप चालू आहा. पळयतले म्हणल्यार रातची लायट ना, कांय ना, कांयच नासता. जाल्यार आतां सांग तुमी इतले कांय वर्सां हांगासर शिकून गेले, विचारले 7 वर्सां गेली, 10 वर्सां गेली, 7 वर्सां ही कंपल्सरी जाली. म्हणल्यार अजून तरी लायटीचें हें ना, कांयच ना, हें ना, अनुभव ना, कांय ना. जाल्यार ही आमची अशी परिस्थिती आसा. हे आमच्या घरान पळोवंक गेले लायट ना. हांगाच न्हू म्हणल्यार 5वी 6वी 7वी बी भुरगे शिकता. जाल्यार तांकां म्हाका सांग हेतून हांगा लायट ना जाल्यार आमी कितें करपाचें? म्हाका सांग. फुडल्या भुरग्याक तुमी सांगतात अशें उलयता हें उलयता सगळ्यांनी अशें प्रत्येक लोकांनी येवन गेले. प्रत्येक लोकांनी सांगलें की आपूण हें करता तें करता. खांब्यार म्हणल्यार खांब्यार लायटी ना, घरान म्हणल्यार घरान लायटी ना. कितें न्हूज म्हणल्यार आतां 1972 हें जाल्लें 36 वर्सां जालीं. कितें 36 वर्सां जालीं अजून तरी लायटीचो हेंच ना, अनुभव ना. माझो विशय असो. कितले वर्सां जाली तुमी हांगा रावता? आता झाले 40 वर्ष. म्हणजे तेन्नाच्यान तुमच्या घरान लायट ना का कशी? ना त्यांना ना. आणि भुरगीं स्टडी बी अभ्यास बी कसो कितें करता? दिया नाही कितले मेरेन शिकता तुमची भुरगीं? भुरगी आता 10वी झाली. 10वी शिकली. 10वी करून 10वी जायसर सुद्धा दुयेरच अभ्यास करता? दियर लायट ना. आणि घर बी तुम्ही कशी म्हणजे हेच घरान रावता की ह्याच घरात राहता. मग तुम्ही अशी खटपट बी केल्ले अशे? खटपट केले म्हणजे दिता म्हणटा दिना. आमचे अशे पंचायतीचा मामलेच्यान तुमकां अशें हे कितें वयता कर दिता म्हणटा मागीर दिना. मागीर कोण चवकशीच करिना. कसल्या घरा लायट दिना म्हणटा ते? कडयेचे घर न्हू हा. ते करून दिना म्हणतात. अशें तुमकां कोणी सांगलें दिना म्हणून कडयेच्या घराक लायट दिना म्हणून? ते सरकार सांगता. सरकार म्हणजे पंचायती? पंचायतीन सांगता. पंचायतीन घराचो खांब घाला तेन्ना दिता म्हणटा लागता. मग तुम्ही सांगला नाही आमच्याकडे जायना बांधपाक घरात जावं अशी किती? सांगले आम्ही बांधून जायना आमच्या. त्यांची पंचायत किती सांगले? माझ्या पोट भरता आणि दिसावडे करून पोट भरता आम्ही. करून पोट भरता. तुमचे तो भुरगे आता शिकता बिकता न्ही तांकां मागीर कशें कितें अभ्यास करतना? लायट हेचेर लायट दियाचेर आणि दिव्याचेर पेट्रोलाचेर. असं आता मधी मतदान बी मध्ये येयल्लो बी हो तुमकां विचारलेले बी अशी लायटीची कशी कितें खटपटी करून घराक? ना तशें कांयच म्हणजे इलेक्शन जाल्या उपरांत येयल्लो बी हो निवडून येयल्या उपरांत? तुम्ही कितले लोक हांगा आता सगळे मेळून? आमी
सगळी घरां कितली जातली तुमकां? ही 40 असते 40-15 असतली घरा 15 घरां आणि लोक लोक आहात ते. तुम्ही रावता हांगा 40 वर्सां जाली. आणि घरान लाईट बी हा ह्या घरान लायट ना, घरान ह्या ना त्या ना 3 घरांनी ना लायट. 3 घरान ह्या वाटेन लायट. आणि भुरगीं रातचे अभ्यास बी कसो कितें करता दियो घे